क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, गवळीक बापान सांगिल्ल्या बरी आत्मीक नवसरणेक आमच्या जिणयेंत आत्मीक बरेपण जोडचे खातीर आमच्या जिणयेंत आयिल्ले कश्ट अनवरां फूड करचे खातीर आमच्या क्रिस्तांव भावार्थांत आमी धैर्यादीक जावचे खातीर आनी सोमयान आमकां दिल्लो तो भरवोसो तो फुंकून जळतो दवरचे खातीर ह्या भोव आपुतबायेच्या जाग्यार ह्या 3 दिसाच्या रेतीरेक आमी हांगासर आयल्या. आज आमी आयकल्लें तें पयलें वाचप आनी थंयसर सांब पावलोन तिमोथीक दिल्लो उलो जेजू क्रिस्ताच्या एका विश्वासी सिपाया बरी कश्ट आनी वावंट तुमी काडी जाय. जेजू क्रिस्ताच्या एका विश्वासी शिपाया बरी धैर्यादीक शिपाया बरी तुमकां आयिल्ले कश्ट अनवरां पिडा एकसुरपण सोसूंक तुमच्या लागीं धैर्य आसा जाय आनी ह्या मुखांत्र तुमकां आसलो तो भरवोसो तो फुंकून तुमी जिवाळ दवरी जाय म्हणून सांब पावलून म्हणलीं उतरां नियाळ करूंक हांव तुमकां आपणे दितां. सुरविल्ल्या शतमानांत क्रिस्तांव थोडे आसले जेजूचे आपोस्तली आसले आनी ह्या वेळार क्रिस्तांवांक दोगदोणी मेळ्ळी. निरो म्हणलो महान राय येयलो, ताका क्रिस्तांवांक पळयतना जालें ना. क्रिस्तांवांनी केल्लें बरें काम पळयतना तो उसांबळ जालो आनी देखून खंयसर क्रिस्तांव आसात तांकां धरी जाय, मारी जाय, जिवाळ तांकां मनजतीच्या क्रूर तोंडा भितर तांकां घाली जाय, कुर्साय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली. आनी साबार जाण क्रिस्तांवांक धरलें, मारलें, शिवाच्या आनी वागाच्या तोंडा भितर रिगयलें. आनी हें पळयल्लो सांब पेद्रू हरशेंच्या बरी तो भियेलो. पेद्रू केल्लें बें चड आमी जाणाव जेजूक नेगार ताणें केल्लें. आनी हें पळोवन क्रिस्तांवांक दोगूचें मारचें, क्रिस्तांवांक जिवेशी मारचें, खुरसावचें पळोवन पेद्रू भियेलो. हें म्हाका जायना म्हणलो, म्हज्यान पळोवंक जायना, म्हज्यान सोसूंक जायना, हें म्हाका नाका. हें पुरा पळोवन तो धांवंक सूर करता. ह्या जाग्यार रावन हांव पयस धांवता. खंयसर दोगदोणी ना, खंयसर कश्ट नात, खंयसर अनवरां नात, खंयसर पिडा ना, त्या गांवांक हांव धांवता म्हणून पेद्रून धांवंक सूर केलें. खंय ही एक काल्पनीक गडीत ह्या काणी जावं पुरो. आनी धांवता धांवतना मळबार तावन एक उजवाड ताच्या दोळ्यांक मारता. एक आवाज ताका येता आनी तो समजता वो उजवाड आनी वो आवाज सोमयाचो, दुसऱ्या कोणाचोय न्ही. मळबार तावन घडघड्या बरी आयकलो तो आवाज, ताच्या दोळ्यांक मारलो तो उजवाड पळोवन तो म्हणटा ओ निजाकी सोमी. आनी ह्या वेळार ताणें सोमयाक एक सवाल विचारलेलें खंय लात्या भाशेंत खो वादीस दोमिने. सोमया तूं खंय वेताय? सोमया तूं खंय वेताय? आनी सोमया तावन ताका एक ताळो आयकलो खंय आनी म्हणलो खंय पेद्रू, ज्या जाग्यार तावन तूं धांवताय, ज्या कश्टांत तावन तूं धांवताय, ज्या मडतेरपणांत तावन तूं धांवताय, ज्या दगदणेंत तावन तूं धांवताय, थंय हांव येतां तुज्या जाग्यार. तूं खंय तावन निसरोंक पळयताय गी, सुकारी मारूंक पळयताय गी, धांवोंक पळयताय गी, त्या जाग्यार हांव येतां. तुज्या जाग्यार परतून हांव कुर्सार मरोंक तयार आसां. पेद्रू परतून दिंबयेर पडलो खंय. परतून तो गळगळ्या रडलो. हाच्या पयलें रडुल्लो तो सोमयाक विक्रीत केल्ल्या वेळार. परतून सोमया मुखार सांब पेद्रू रडलो आनी म्हणलो खंय ना सोमया तुवें वेचें नाका, हांव येतां, हांव येतां, हांवूच मरोंक तयार जातां, हांवूच तुजे खातीर जीव दिवंक तयार आसा म्हणून पेद्रू धांवुल्लो
फाटीं रोमा शाराक आयिल्लो आनी ह्या वेळार पेद्रूक ताणीं धरलो आनी पेद्रूक कुर्सार मारलो म्हणून आमकां हें घडीत सांगता. तर हें घडीत ह्या सकाळींच्या वेळार रेतिरेक आयल्या तुमकां हांवें कित्याक सांगलें भावा भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा आमी नियाळ कोर्सो विशय सदां ताचे बोवारी गोंदा. आमच्या जिणयेंत कश्ट येतात, अनवरां येता, पिडा येता, एकसुरपण येता. हांगासर आयिल्ले कोणी कश्ट बगीनातले, पिडा बगीनातले कोणी आसचे नान म्हूण हांव चिंता. आसल्यार म्हाका मेळ्ळा. हर एकल्याक आमकां कश्ट आसात, हर एकल्याक आमकां पिडा आसा. जावं बरो कुडीची पिडा, जावं बरो मोतीची पिडा, जावं बरो आत्मीक पिडा आमकां आसा. एका दाक्तेरा फाटल्यान आनी एका दाक्तेराक, एका आस्पत्रे फाटल्यान आनी एका आस्पत्रेक गुळयांची रास म्हणल्या बरी थोड्या फाटीं आमच्या जिणयेन खावन दूख खावन आमकां पुरो जाता. खेदाळा म्हाका सुटका मेळटा गी सोम्या म्हळें जायते जाणांची आशा आनी मागणें. आनी जावं बरो ह्या जाग्यार येवन तुमी बरीं जावं की पुरो सोमयेचो आदार मेळटलो. दुसऱ्या नमणेचे कश्ट आसात आज, कुटुंबाचे कश्ट, संबंदांत आमच्या दुखदोणी म्हणल्या बरी दादलो आनी स्त्री लग्नाचो बेस दीस वेता वेता जडायेचो म्हणल्या बरी जाल्लो आमी पळयता आमच्या बोवारी. सबारपणी आमच्या भुरग्यां तावनूच आमकां सवालां, भुरग्यां तावनूच आमकां कश्ट. इतलें हांवें भुरग्यांक शिकयलें, असलो दुडू सक्कड भुरग्यांक हांवें दिलो. आज म्हजीं भुरगीं खंय आसात? थोडीं वायट वाटेक पडल्यान जावं बरो, थोडीं बऱ्यांत आसा जावं बरो. आवय बापायचो कित्याक ती मोग करिनात? भुरगीं कित्याक आमच्या सांगाता रावनात? भुरग्यांचें टेन्शन सबार कुटुंबांत आमी पळयता. हो आनी एक आमकां मेळचो कुरीस भाव भयणीनो. आमच्या जिणयेंत जावं बरो, आमचे जिणयेंत आर्थीक आमची परिस्थिती दीस वेता वेता गडबडची आमी जावं पळयता जावं बरो. खर्च चडटा, पिडाक खर्च, घराक खर्च, ताका खर्च, हाका खर्च, फावो तो काम ना, काम आसल्यार फावो तो सांबाळ पावना. तें जावन आसा आनी एक नमणेचें टेन्शन आमच्या जिणयेंत आमी पळोवचें आनी बगचें. खंय वेचें, कोणा लागीं सारचें, कोणा लागीं मागचें, कोणा लागीं सांगचें. आमचे घरची भितरली गजाल म्हणलें आनी एक टेन्शन सबार जाणांच्या मोतींत आनी काळजांत दसता भावा भयणीनो. तितलें मातर न्ही, सबार जाणांक कुटुंबांत ना समाधान. काशा भावां मदें बवणे मदें उलोवणें ना, लढाई झगडें जावं बरो जाग्या खातीर, आस्ती खातीर, भांगारा खातीर, शेजारा मदें, फिरगसगारा मदें लढाई आनी झगडें, ना समाधान, उलोवणें नासतना आसले. त्याय परिस्थितींत आमी जायते जाण शिरकोन पडल्या जावं बरो. मोतीक समाधान ना, राती न्हीद पडना, खंय गेल्यार विरार जाता, धावया म्हण जाता खंयपणी. आनी थोड्यांक मेल्यारच बरें आसलें म्हणलें बगचें सबार जाण आमी आसा जावं बरो भाव भयणीनो. असल्या परिस्थितींत आमी आसा. आनी असल्या परिस्थितींत आसल्या आमकां ह्या पवित्र जाग्यार येवन सोम्यान दिल्लो बरवोसो तो फुंकून तो जिवो दवरूंक आनी हाचे मुखांतर बरवशान भरलेली आमी जावन ह्या जाग्यार जावन फाटी वचोंक आमी हांगासर आयल्या. सोम्याचो पाटलाव करच्या मनशाक कितें राखोन आसा? सांत पावलो तिमोथीक बरयलेल्या ह्या पत्रांत आमी आयकलें 3 संगती आमच्या मुखार दवरता. ह्या 3 पिंतुरां तो दवरता. पयलें शिपाया बरी जा म्हणटा तो. झगड्याक गेल्लो शिपाई भियान धांवनाय जाल्यार ताका शिपाई म्हणनात. एक फावटी झगड्याक गेल्लो शिपाई तो भियान धांवन येना, तो मरोंक तयार आसा. हांव झुजतलो म्हज्या राज्या खातीर, म्हज्या हक्कां खातीर, म्हज्या लोकां खातीर हांव झुजतलो आनी गरज पडल्यार म्हजो जीव हांव दितलो
तो जावन आसा एक खरो शिपाय म्हणटा सा पावलो तिमोथीक शिपाया बरी तुवें जायजे. दुसरें तो म्हणटा ह्या वाचपांत तुवें एका खेळगड्या बरी जायजे. जबाबदारी सो खेळगडी कितें करता तो खेळटना ताणें धांवचें पडटा. खेळटना थोड्या फावटी तो पडटा. खेळटना ताका पुरासण जाता. खेळटना थोड्या फावटी ताका सोलवण येता. पूण खेळच्या मैदानांत हांव न्हू एक खरो खेळगाडी धांवन येना फाटी येना. म्हाका पुरो जालें आमचे स्कोर उणें जाल्यात हांव भियान फाटी येता. या म्हाका इल्लो पांय दुखता देखून हांव फाटी येता. या आमचे वैरी आमचे ऑपोजीट टीम घट आसा देखून हांव पियान फाटी येता. तो एक नीज खेळगाडी न्ही. एक नीज खेळगाडी ताच्या टिमा खातीर ताच्या कामा खातीर निमाणे पर्यंत तो खेळच्या मैदानार रावून तो खेळटा. तिसरें सान पावलो तिमोथीक म्हणटा एका कामागारा बरी. एक कामागारे ताणें रोयलेलें बी तें व्हड जाता मातशें राखता. ताका इट घालता ताका उदक घालता आनी त्या बरोबरपणे तसो फळ दिवचो वेळ येता मातशें सोंसणेकायेन तो राखता. आज हांवें लायलें परवा म्हाका फळ मेळाचें. फळ मेळना जाल्यार हांव झाड कातून घालतां. तो एक कामागार न्ही. तो एक मनीस ताच्या जिणेंत मेळ्ळेली जबाबदारी पाळचो न्ही. तो ह्या वर्सा फळ दिना जाल्यार येवच्या वर्सा पळयता म्हणटा. येवच्या वर्सा फळ दिना जाल्यार आनी इल्लें चड उदक घालता आनी इल्लो चड इट घालता आनी त्या झाडाचो पोस करता. हे तीन संगती सान पावलो न्हू तिमोथीक सांगलें. कित्याक एका बऱ्या सोजेरा बरी जायजे तुवें फाटीं पळोवन वचो. एका बऱ्या खेळगडे बरी जायजे भियोन वचो आनी एका बऱ्या कामागारा बरी जायजे आमसर नजो सोंसणेकायेन तुवें राखा जाय म्हूण सांगता भावा भयणीनो. कितले आपुरबायेची पिंतुरां ही. आनी आमकां क्रिस्तांव जिणी जियोंक हे तीन संगती सान पावलो उडास करता जाल्यार वांजेलाच्या वाचपाक या. जेजू कितें म्हणटा लोकाचो वांजेल 9 अध्याय कितें म्हणटा. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता ताणें कितें करीजे तसो कुरीस ताणें काणगेजे आनी म्हज्या पाटल्यान येयजे. म्हाका आनी तुमकां कुरीस म्हणटना बेंदिसता. आमी धांवता केदाळा हो कुरीस काण उडोवचो. म्हाका आनी तुमकां एकच फावटी जाप जाय. सोम्या आजापां कर आनी म्हाका बरो कर. हें आमचें सडाव जाणाचें मागणें. कित्याक आयचो संवसार त्या रितीचो संवसार. आज कोणाकी सोंसणीकाय ना. हांगा थोडे मलगडे आसात इल्ले प्रायवंत आसात तांकां इल्ली चड सोंसणीकाय. कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतना मस्त कश्ट काडल्यात. थोड्यांक इस्काला वचोन 2-3 मैलां चलोवंक आसाचें आसलें. ट्युशन म्हणलो शब्द नातल्लो. घराय काम करीजे ताचे उपरांत वचून इस्काला वचाचें आसलें. साबार जाणांच्या घरांत घट्ट जेवंक म्हणलें नातल्लें. बरी मुस्तायकी म्हणली नातल्ली आनी तवळो मस्त सोंसणीकाय आसली. म्हजी आवय म्हजो बापूय कश्ट करतात पळोवन भुरगीं रडतलीं. म्हजी आवय इतली कश्ट काडटा म्हजो बापूय इतलो कश्ट काडटा देखून घरा कांय ना म्हणल्या वेळार भुरग्यांक समजतलें. परिस्थिती बदलल्या भावा भयणीनो. आज आमकां सगळ्यांक एकच फावटी जाप जायजे. आज एक समस्या आयलो फाल्यां भितर ताका आमकां जबाब जायजे. आज एक प्रॉब्लम आयले एक अजाप कन्न सोम्या फाल्यां भितर म्हाका जाप दिजे. ते दाळा हांव तुका पातये येता. ते दाळा तुका हांव होगळसितां. नाजाल्यार सोम्या तुजें तावन हांव पयस धांवतां. असल्या परिस्थितीन आमी आसा भावा भयणीनो. तरे पवित्र पुस्तक आमकां जागयता. जेजू आमकां जागयता. देवाचो मोग करचो मनीस सोम्याचो मोग करचो मनीस ताच्या जिणेंत कुरीस केदाळय सुकानात. पोरण्या सोल्ल्याक या अब्रामाक या. अब्राम देवाचो मनीस. देवाचेर पातयेणी दवरलेलो मनीस. देवाची आज्ञा केदाळय ताणें मोडूंक नात. पूण देव ताच्या लागीं कितें विचारता.
तुज्या एकल्याच पुताक तूं वचोन साखरेवेस कर. आयकतानूच बी दिसता आमकां आमी म्हणटा आल्या हांव तलो देव नाका म्हाका. आमी आनी एकडे या दुसऱ्या देवा लागीं या. ओ देव बावर कठीण देव असो एकलोच पूत ताका साखरेवेस करून सांगता फाल्यांत हांव फादर तो देव म्हाका नाका हांव दुसऱ्या देवा लागीं वेता. अब्राम वचोंक ना. अब्राम त्याच देवा लागीं गेलो. तसो बरवसो ताणें सांडूंक ना. जोब ताची जिणी आमी आयकल्या. ग्रेस्त मनीस कोणाकी अन्याय करिनातलो मनीस बरें केल्लो मनीस ताच्या जिणयेंत संपूर्ण रितीन तो सोम्याक विश्वासी रावलो जाल्यारय ताच्या जिणयेंत पिडा येता, कश्ट येतात, अनवरां येता. ताचे इश्ट येवन म्हणटात कोलो देव सायबा तुजो इतलो बरो मनीस तुका कित्याक इतले कश्ट. तो इसवण धांवता आसलो ओलो देव म्हाका नाका फादर. ओलो देव काले कुर्साचो देव, कश्टांचो देव, पिडा दिवचो देव तोलो नाका म्हाका. हांव आनी एका देवाक सोदून वेता अजाप करचो देव, फाल्यां भितर प्रॉब्लम सॉल्व करचो देव. तले देवा लागीं हांव धांवतां. जोब धांवना. जोब रावलो. म्हाका तस्सो देव दाय कित्याक तो नीज देव म्हणालो. मोरयेचे जिणयेक या. मोरयेचे जिणयेंत ती सवालां फाटल्यान सवालां आयलीं. तुजो पूत महोन्नताचो पूत जातलो, तुजो पूत देवाचो पूत जातलो आयकल्ली मोरयेन. पूण जेजूच्या जिणयेंत तिणें पळयलें दुसरेंच. जेजून बरें केल्लें आनी ह्या मनशाक धरतात, मारतात, कुर्सार मारतात आनी कुर्सा मळी आसली मोरी. जेजून बरें केल्ले मनीस एकलोय नातुल्लो, अजापांक गेल्ले मनीस एकलोय नातुल्लो. ताचे शीस बियान धांवुल्ले आनी ह्या वेळार मोरयेक सवाल आयलीं. वो नीज देवगी या वो कोण? वो कोण? देव कित्याक अजाप करिना? कित्याक म्हज्या पुताक एकच फावटी बचाव करिना? कित्याक ताणें कुर्सार मारची? सवालां मोरयेक आयलीं. पूण ती दुसऱ्या देवा लागीं धांवना. कुर्सा मळी रावली भावा भयणीनो. ही गणितां आमकां सांगतात भावा भयणीनो पवित्र पुस्तकांत न्हू. आमी शिपाया बरी धैर्यादीक जायजे. भावार्थान आनी बरोवशान आमी धैर्यादीक जायजे. कुरीस जावन आसा क्रिस्तांव जिणयेचो एक वांटो. कुरीस फकत आमच्या गोमट्यांत एक ल्हान कुरीस, आमच्या पर्सांत एक कुरीस दवरल्यार पावना. आमची जिणी सोम्याच्या कुर्सा मुखांतर आमी पाटलाव करची तितलें सुलाभ न्ही. आमकांय बीन दिसता आमी पेद्रो बरी म्हणटा नाका सोम्या, म्हाका बीन दिसता म्हाका जायना सोम्या, म्हाका पुरो जालें. आनी असल्या जाग्यार आमी आयले. हांव कित्याक ह्या पुरो जाल्ल्या जाग्यार सोमी म्हाका धैर्य दिवं दी, म्हाका बळ दिवं दी, म्हाका कृपा दिवं दी म्हणून आमची आशा जायजे. तर आमच्या जिणयेंत आयिल्ले कुरीस, आमच्या जिणयेंत आयिल्ले कश्ट, एकसुरपण ताका अर्थ आसा गी असा म्हणटा पवित्र पुस्तक. सान पावलोन रोमाकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 5 वळ 3 सावन 6 म्हणटा बरवसो सोम्यातें दवरलेलो, कुरीस सोम्यातें दवरलेलो तुमकां निराश करचो ना. भावा भयणीनो सोम्याचो कुरीस जावन आसा आमचो बरवसो. आमच्या जिणयेंत आमचे कश्ट जावन आसा ते सोम्या आमच्या सांगाता आसा म्हणलें दाखोवची एक वाट. देखून कुरीस जावन आसा आमकां बरवशाची वाट म्हणून सान पावलो सांगता. दुसरें तोस सान पावलो रोमाकारांक बरयलेलें पत्र 8वो अध्याय वळ 17 म्हणटा कुर्सा मुखांतर आमी सोम्यात एकवटाव. कोणा मुखांतर? कुर्सा मुखांतर आमी कोणात एकवटाव? सोम्यात एकवटाव. सोम्यात एकवटोंक भावा भयणीनो आमचो कुरीस आमी काणगेजे. देखून जेजू म्हणटा कुरीस नासतना म्हजो पाटलाव तुमकां करूंक जायना. आमकां सोम्या लागीं व्हरची वाट भावा भयणीनो आमचो कुरीस तो आमी घट वेंगोवंक जायचे म्हणून सान पावलो आमकां सांगता.
सांजाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वळ 2 ते 4 तो म्हणटा खुरीस आमकां घट करता. सबारपटी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी इल्ले घट जाता. देखून हांवें सांगलें वडोलो हांगा थोडे मलगडे आसा ते तांकां लल्लान सांगतीक भियेनात ते कित्याक म्हळ्यार तांणी हाचे व्हड खुरीस पळयल्यात. लल्लान सांगतीक ते भियेनात. आतांचे भुरगीं म्हळ्या तरणाटे म्हळ्या ल्हान सांगते भियान कामतात रडटात. भुरग्यांक चोर जोर करूंक ना भुरगीं रडलीं. चूर पळोवंक ना भुरगीं रडलीं. आदल्या काळार तुमी जाणात घराय मार इगर्जेन ती मार इस्कॉलान मस्त मार कळ्ळें. ल्हान मार न्ही व्हड व्हडले मार कोण न्ही रडनातले. इस्कॉलांत वचून मार पडले म्हळ्यार घराचे पडटले. पाद्राबाचे मार पडले म्हळ्यार हांगा घरा पडटले. सगळां मारस जाल्ले. सकाळीं 9 सांज मातशें मारस कोणी रडनातले भियेनातले. आतां मारचे जोड पळयल्ले क्षण भुरगीं कंप्लेन करतात. म्हळ्यार घटाय ना भितर कांय घटाय ना. आदी मनीस येवल्ले पेज चटणी तले सांगती घटा आतां की. आतांचे मनशां बारीक आनी अस्कल जाल्यात केदाळा पडटात म्हणलें. अर्थ कितें भावा भयणीनो जिणयेन कश्ट आयिल्ल्या वेळार तो मनीस खंय धैर्यान ताका जाता. कश्ट आमकां घट करतात. कश्ट आमकां बळवोन करतात. कश्ट नातलो मनीस तो अस्कत मनीस. खंयच्या भुरग्यांक आमी पळयता सकाळीं 9 सांज म्हणसर खावंक दिलें जेवंक दिलें पुरा दिलें 5 पयशांचें काम दिवना तो भुरगो ह्या भुरगें कांयच प्रयोजनाक पडना. कित्याक ताका कश्ट कितें म्हूण आमी दिवना शिकोवना. देखून खुरीस कश्ट आमचे आमकां घट करतात. आनी तो सांग पावलो कोलोसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 20 आनी 4 म्हणटा खुर्सा मुखांत पिडे मुखांत आमच्या कश्टा मुखांत सोमी आमकां नितळ करता. सोमी आमकां नितळ करता. हें सते सांत आनी सांतिणीच्या जिणयांत आमी पळयता. सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल 22 या 23 वर्सांच्या प्रायरच तें देवादीन जाल्लें. ताच्या जिणयेंत ल्हानपणांत ताणें पळयलेले कश्ट ताका मागीर मागीर सोलोवंक तांकोवना. जिवान ताच्या त्राण नातलें पूण तें भियोंक ना. हांसलें. कोवेन ताची सिस्टरां म्हणटाली ते मेल्ल्या दिसा आमच्या कोवेन ताचें करंट म्हणल्या बरी गेलां आज. इतले कश्ट आसल्यार इतली दूख आसल्यार सिस्टरां सांगाता उलयतना हांसून तें उलयतलें. भावा भयणीनो बरवोसो म्हळ्यार तो ताका समजल्लो कुरीस म्हळ्यार कितलें घट आनी कितलें आमकां सोम्या लागीं एकवट करता. पाद्रे पियो आमी आयकलां आमच्या सोमेस्तांचो मोगासो तो. ताका जिणयेन स्टिग्माट आयिल्लें. दुखीन रावोंक जायनातलें. तितली दूख ताच्या कुडींत आसली जाल्यार तो भियोंक ना. सोमयेचे कश्ट ववेता म्हणलो मोगान ताणें स्विकार केले आनी ताच्या मुखांत ताणें जै चडलें. तर भाव भयणीनो आज आमी हांगासर आयल्या आत्मीक घटाय जोडचे खातीर. कुरीस नातलो मनीस ना. हांवें सांगलें कश्ट नातलो मनीस ना. पिडा नातलो मनीस ना. घरांत समस्या नातलो मनीस ना. एकसुरपण भोगानातलो मनीस ना. कोण्णी ना. आमी चिंचे आमच्याच घरा व्हडलें म्हणून दुसऱ्यांच्या घरा गेल्या व्हडलो सयत गोंगा. आमचो गोंगो जावयेत म्हणटा साबार जाण. तांच्या घरा गेल्या व्हडलो सयता आमचो इल्लो ल्हान आहा म्हण. दुसऱ्यांच्या घरा गेल्या वेळार कळटा सगळ्यांच्या घरा आसा. तर आज आमी ह्या भोव आपुरबायेच्या सुवातेक पावल्या. हो एक नव सरणी जोडूंक आयल्या. तर मागया सोम्या म्हाकाय धैर्य दी. म्हाका बळ दी. गूण करूंक खुशी ना जाल्यार ती सोंसची त्राण म्हाका दी सोम्या. म्हज्या घरांत जावं बरो म्हज्या कुडींत म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या कुटुंबांत आयिल्लो कश्ट कुरीस सोसूंक म्हाका त्राण दी. सोम्या तुजो पाटलाव करता आसतना तुवें सांगलां काणगे तुजो कुरीस आनी म्हज्या पाटल्यान ये. सोम्या तो कुरीस काणगे म्हाका बळ दी धैर्य दी कृपा दी. म्हणजे तें आसलो बरवोसो तो फुंकून तो जिवाळ दवरूंक सोम्या म्हाका तुजें प्रेरण दी. मोरये कडेन मागया ती जावन आसा आमची आवय. ती आमकां त्राण दिवं दी बळ दिवं दी कृपा दिवं दी. आमचें तें आसलो बरवोसो
आनी बरवशाची दिवटी दी पेटलेली सदांच जिवाळ उरोवंक आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी म्हण मागया आमेन.